असा शिरोडा मतदारसंघात आणि आमच्याकडे असा भाजपचे उमेदवार सुभाष शिरोडकर. सो सर तुमचा प्रचार कसा चालला? अच्छा एकदम जोरदार चालला. हां. एकदम जोरात. कसं किती रिस्पॉन्स आहे तुमचा? ते सांगले हांवें एकदम जोरदार. लोक स्फूर्त सारखे उमेदीन भायर सरतात भोंवपा खातीर हाऊस टू हाऊस. आनीक शेकड्यांनी लोक हातूंत सहभागी जातात. आनीक ज्या ज्या जाग्यार आपले सोयरीदार मेळटात ते सोयरीदार उलयतात, तांकां समजायतात, सांगतात. म्हाका दिसता की आमकां 70-80% 75% सामकें 100%. ओके. तुम्ही जेन्ना आमदार आले तुमची अचिवमेंट कितें ह्या मतदारसंघा खातीर? ह्या मतदारसंघाक बेजीक एम्युनिटीज ज्यो जाय आशिल्ल्यो, लायट, उदक आनीक रस्ते हे पाविल्ले आसात. हे तीन बेजीक एम्युनिटीज. दुसरी एम्युनिटी एज्युकेशन तेंय पाविल्लें आसा लोकां कडेन. बरे पद्धतीन एज्युकेशन लोकांक मेळचें त्या संबंधी खूब प्रयत्न केल्ले आसात. आरोग्य जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी बीन खूब मोठ्या प्रमाणात आरोग्या संबंधी सुविधा ज्यो आसा पळय न्ही सुविधा लोकांक पाविल्ल्यो आसात. मेन म्हणजे कशें आसा आरोग्या संबंधी अवेरनेस जे जाय लोकां भितर तें अवेरनेस लोकां कडेन पाविल्लें आसा. आनीक दुसरें आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, एलोपॅथी पेक्षा हो जो विशय आसा पळय न्ही ऑफ क्युअर तो लोकां कडेन चड मोठ्या प्रमाणात पाविल्लो आसा. सर एक म्हणजे तुम्ही पयलीं काँग्रेसीन आमदार आशिल्ले आणि तुम्ही तो कित्याक पक्ष सोडलो आणि बीजेपीन आयले? आतां ती सांगत काणी सांगत ती जुनी जाल्ली आसा. जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हे सरकार जें आसा बीजेपी सरकार हें क्रियाशील सरकार आसा. नैतीक दृश्ट्या सुद्दां ह्या सरकारा कडेन खूब अशीं तत्वां आसात, खूब अशे पॅरामिटर्स आसात जे इतर पक्षां कडेन नात. राष्ट्रा संबंधी, देशा संबंधी वगैरे खूब मोठे पॅरामिटर्स एथिक्स जे आसा पळय ते ह्या पक्षा कडेन आसात. सिद्धांत आसा ह्या पक्षा कडेन आनी म्हणून आमच्या बरोबर सगळे बायलो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या म्हाजे फाटल्यान आमच्या फाटल्यान आसा. आनी आमी आयज भाऊ फाटल्यान भरपूर ह्यो बायलो भाऊक फुडें व्हरतली आनी हे गोंयचे विधानसभेक भाऊक आमी खूब मतांनी निवडून हाडून भाऊक आमी विधानसभेक फुडें धाडटले. आमी 20 वर्सां जाली हे सगळी दिसता ती प्रजा आसा पळय ही भाऊची प्रजा. कारण भाऊ आमचो आमी ताका देव कसो मानता. कारण ताजे दारान गेल्यार आमकां केन्नाच उणेपण आसूना. नांव घेवन तो आमकां बसयता. हेच नांवा खातीर आमी भाऊच्या नांवा खातीरूच आमी फुडें चलयले आसा. 20 वर्सां आमी ताका तेंको दिला आनी ताका निवडून दिता. जें कितें वायटशें कितें दिसलें तेणी कोणें तरी ताका वायट म्हणलां पूण आमी ताका आमकां इल्ले तरी आदाराक तो धांवन येयल्लो आसा. ग्रुपां म्हण जावं कोणाक फुडें काडपाचें बायलो ज्यो बिजनेस बी करता ती सगळी भाऊन आमकां लायन दाखयल्ली आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या माध्यमांतल्यान सगळी बायलांक फुडें काडून ताणें एक तांचे भितर एक नवो निर्माण केलो आसा. एक सेल करपाचो जावं कितेंय प्रॉडक्ट घेवन तो तुमी फुडें वचपाचें आनी बरी बरी गांवांनी आमी भोंवल्ले आसा. जायते आवट ऑफ गोवाय आमकां धाडलेले आसा. तशेंच आतां भाऊ जे मता फाटल्यान आमी सगळे कडेन भोंवतात फिरतात भाऊ खातीर भोंवतात आनी आमी पार्टी पळयना बीजेपी वो काँग्रेस. जेन्ना भाऊ काँग्रेसीन आसलो तेन्नाय ताका आमी असोच तेंको दिल्लो आनी ताका आमी भरघोस मतांनी निवडून दिल्ले. सगळे दादले भायलो ज्यो गांवांनी आसा घरांनी आसा घरान ती भायर सरुना जाल्यारूय ते मत भाऊकूच आसतलें हें आमकां पूर्ण खात्री आसा. आनी भाऊकूय बी विश्वास आसा. कारण भाऊ खबर आसा आपले फाटल्यान जरी फुडें येवं ना जाल्यार फाटीं रावन तरी आपल्याक तेंको दितात. आनी भाऊ फुडें सरता ते वाटेन आमी फुडें सरता. कारण तेजी वाट ही आसता ती सत्याची वाट आसता. तो अनैतिक केन्नाच करिना. दुसऱ्याच्या अगेन्स्ट तो केन्नाच उलयना. जो कितें तो उदरगत करतलो जो कितें गांवाची बरेपण करतलो तें सगळें तो उलयता आनी तें करूनय बीन तो दाखयता. भारतीय जनता पार्टीचा सुभाष शिरोडकरांचा फुल्ले रे फुल्ले फुल्ले रे फुल्ले. देवा लागीं मागता की देव तेज्या सांगडाक सदांच आसतलो. कामाक्षीचो जाल्यार ताका सदांच आशिर्वाद कारण तो भुरगो कामाक्षी देवीचो आसा. मागण्यांचो गांव उदरगत करपाक शिरोडा मतदारसंघ सगळ्यांक फुडें काडपाक आनी गांवाचे भरपूर
जेंकां जॉब्स ना तांकां जॉब दिवपाक रस्ते सारके ना, लायट सारके ना, उदक पावना त्या जाग्यांनी उदक पावपा खातीर तो तशेंच रस्ते पावपा खातीर भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर तो वावुरतलो हे ताजे प्रॉमिसीस आसा आनी ते प्रॉमिसीस आमी सगळे याद दवरुया आनी जरी झाले ना सगळे एकवटान आमी ताजे कडेन ते मागोया गांवचे उदरगती खातीर. आतां पळय आमी आतां सगळीं येयल्यांकूच न्ही पांय धोडान येयल्या आमी अशीं हेवट्यान तेवट्यान नाचप न्ही एकूच जाल्यार एकूच सायडीन रावून एकूच वटेच्यान रावून आमी ताका जिखून हाडचो कित्याक आमी कामाक्षी देवाची सगळीं एकूच हेणी मुठी रावून एकूच भाऊ हें करून हाडपाचो आमचो स्वताचो तो कामाक्षी देवाचो. आमी फाटल्यान फुडल्यान रावून आमी फाटीं फुडें उलयना टाकी दिली म्हणून आमी तेंच्या वटेन वचूं ना. टाकी आज दिल्या माझ्या गांवांत टाकी तांकां दिल्या माझ्या गांवांत 3000 दिवन टाकी वयर हाडल्या आमी तेजे टाकयेचेर बीन आमी ना तेजेर त्या चूक सांगता आज आमी एकूच मतार आसा एकूच हेजेर आसा तेका लागून आमी सगळीं एकूच आनी भावकूच आमी जिखून हाडचे. भारतीय जनता पार्टीचं जिंकतले रे जिंकतले. तुमचे फ्युचर प्लॅन कितें आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर? सी म्हणजे मतदारसंघात साधारणशी 7300 घरां आसात आणि 29,000 मतदार असतात म्हणजे जवळजवळ 35,000 लोक असतात लहान मोठे. तर हे सगळ्या लोकां खातीर म्हणजे एक पयलीं म्हटल्यार कितें की मास्टर प्लॅन जो आसा तो हांव चिंत्ता तो जो पयलीं म्हज्या मनांत आशिल्लो ताजो मास्टर प्लॅनाचो फर्स्ट फेज इज ओवर. फर्स्ट फेज म्हटल्यार कितें तर बेजीक एम्युनिटीज उदक लोकांच्या घरा कडेन पावपाक जाय आशिल्लें लायट लोकांच्या घरा कडेन पावपाक जाय आशिल्ली रस्ते वाड्यार पावपाक जाय आशिल्ले लोकांची घरदार थोडीशी निवळ जावपाक जाय आशिल्ली हेल्थ बरें आसपाक जाय ह्यो बेजीक एम्युनिटीज जे आसा पळय न्ही दॅट वॉज द मास्टर प्लॅन फर्स्ट फेज. मास्टर प्लॅन सेकंड फेज जे आसा पळय न्ही ह्या सगळे सर्विसीसां भितर क्वॉलिटी येवपाक जाय. उदाहरणार्थ उदक जें म्हणटा पळय न्ही तें सादारणशें 8 ते 10 वर तरी गॅरंटेड मेळपाक जाय. पावर सप्लाय जी आसा पळय न्ही ती सुद्दां रेगुलर आसूंक जाय. केन्ना एक चुकून एमर्जन्सी वता ती गोश्ट वेगळी पण हे केन्ना जाता जेन्ना प्लॅनिंग करून त्या संबंधी डेव्हलपमेंट करतले आमी आनी म्हजें सरकार तेन्नाच तें जावपाक शकता. कळ्ळें की ना. हाजे खातीर आमकां एखादी 50 कोटी 70 कोटी किंवा 100 कोटी लागतले आनी ते सरकारा कडल्यान आमकां मेळटले आनी त्या मुळे हांव जें म्हणटा पळय न्ही आमच्या सरकाराच्या मार्फत की ह्यो गजाली आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात जातल्यो आनी जातल्यो म्हणजे हमखास जातल्यो 100% जातले. दुसरी म्हणजे जे हे आसा पळय न्ही मुखार प्लॅनिंग जे आसा पळय न्ही ते एज्युकेशन एज एन इंडस्ट्री इकॉनॉमी एज्युकेशन एज एन इकॉनॉमी फॉर एवरी सिंगल फॅमिली. प्रत्येक फॅमिलीक शिक्षण म्हटल्यार इकॉनॉमी. शिक्षण म्हटल्यार ज्ञान जालेंच शिक्षण म्हटल्यार नॉलेज जालेंच पण शिक्षण म्हटल्यार इकॉनॉमी जर जाली फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता आमच्या गांवच्या मतदारसंघांतल्यान 400 भुरगे मॅट्रिके बसतात. 400तले समजा एक 150 किंवा 250 भुरगे सायन्सीकच गेले तर ह्या भुरग्यांची नोकरी मेळपाचे चान्सस चड असतात. तातूंतले काही भुरगे प्रोफेशनल्स जावपाक शकतात. समजा अशें जर की आमच्या मतदारसंघात दर वर्साक 50 भुरगे इंजिनियर जाले ऑटोमॅटिकली ह्या भुरग्यांचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम कोणाक लागना मागीर कारण ते ऑटोमॅटिकली आपले आपूण नोकरेक वतले. बरें नोकरेक वतले ते बरें उंच पगाराचेर वतले अशें 5,000 7,000 8,000 न्ही. म्हणजे हो जो प्लॅन जो आसा पळय न्ही एज्युकेशन एज एन इकॉनॉमी हें खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरें हांवें करपाक केलां तें आनी करतलो हांव मुखार तें एग्रीकल्चर एज एन इकॉनॉमी. आजूय बीन एग्रीकल्चर इकॉनॉमी आसा पूण तातूंतल्यान उत्पन्न जें येता पळय न्ही तें उत्पन्न खूब कमी आसा. म्हणजे एखादी शेतकारी जो आसा पळय न्ही तो एप्रील आनी मे म्हयन्यांत 50,000 रुपयांच्यो किंवा 60,000 रुपयांच्यो काजू गोळा करता आनी त्या दिसा तो 2-4 म्हयने खुशाल आसता. पूण हें तेगेलें पीक जें आसा पळय न्ही 50-60 हजाराचें तें समजा 1,20,000 जालें 1.5 लाखात जालें. आतां तें पटकन एकच रातयां जावपाक शकना ताचे खातीर एक प्लॅन जाय पडटलो. नवीन सिस्टम घेवची पडटली नवीन प्लॅनिंग घेवचें पडटलें नवीन टॅक्नॉलॉजी घेवची पडटली आनी त्या अनुसार तें करचें पडटलें. आमकां जवळ जवळ 16 किलोमिटर बेल्ट जो आसा पळय न्ही हो एग्रीकल्चरल बेल्ट आसा 16 बाय 5 किलोमिटर 16 किलोमिटर लांबी आनी 5 किलोमिटर रुंदी अशा प्रकारचो बेल्ट आमकां एग्रीकल्चर आसा. तर ह्या एग्रीकल्चर बेल्टा भितर वी हॅव टू रिज्युवेनेट एग्रीकल्चर. हें करतलें जर जाय जाल्यार आमकां शेती खातें बाकीचे RD डिपार्टमेंट
वॉटर कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट ही सगळी आमकां आदाराक घेवन आमचें काम करचें पडटा. पंचवीस वर्स जालीं भाऊ फाटल्यान आसा आनी आमी भाऊ बरोबरच काम करतात. भाऊ जेन्ना बरें विकासा काम करता, लोकां खातीर बरी बरी कामां करता, त्या लागून आमी सगळो लोक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जितलो म्हणून पळय लोक आसा ते सगळे लोक सुभाष शिरोडकरा फाटल्यान आसा. सुभाष शिरोडकर ही एक अशी व्यक्ती तो केन्नाय कोणाक पळयलें जाल्यार हांसपरी तोंड तेजें, बरी तेजी युक्ती आनी विद्वान असो मनीस हो सुभाष शिरोडकर हो शिरोड्यान आमच्या कामाक्षेन दिल्लो आसा आनी तेजी देवी कामाक्षी आसा आनी कामाक्षेच्या कृपेन आज हो इतलीं वर्सां सरकारान आसा आनी तो आपल्याक जाता तशी दुसऱ्याची बरी वायट कामां करता आनी दुसऱ्यां खातीर खुबशे प्रयत्न करून जितली म्हणून पळय स्किम्यो जावं कितें कितें आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचें आपूण काम करतात. तुमकां खबर आहा शिरोडा ही शिक्षा नगरी म्हणली जातात कारण शिरोडकरान शिक्षणा खातीर पयली प्रिफरन्स दिला आनी शिरोड्यान जितले म्हणून पळय कॉलेजी आसा म्हण होमिओपॅथीक म्हण RIT कॉलेज ह्यो सगळ्यो कॉलेजी हायर सेकंडरी त्यो कॉलेजी आसा पळय न्हू त्यो शिवशैल कॅम्पसाचेर म्हळ्यार सुभाष शिरोडकर आल्या घरा कडेन ह्यो सगळ्यो कॉलेजी तेणें लोकांच्या भुरग्यां खातीर हाडल्या. पयलीं तुमी जाणा आमी केन्नाय कॉलेजी वयता आसतना कितलीं मडगांव वयतालीं फोंडें वयतालीं तेन्ना लोकां कडेन पयशे आसनाशिल्ले ते बशी पयशे दिवन भुरग्यांक कॉलेजींत धाडपाक. पूण आतां आमची पोरसुवां कशी आमची कॉलेज केल्या RIT कॉलेज होमिओपॅथीक दोतोरां कॉलेज अशी हे दोतोर इंजिनियर वर्सान वर्स कितलेशेच 300-400 भायर सरतात. ही सगळी आमची शिरोडे लोकां खातीर आसा. शिरोडे भायलेय लोक शिकतात आनी तेंचे खातीर ही बरी ह्या सरान हांगा सगळ्यां हाडलेलें आसा. शिक्षण नगरी म्हणून आमगे शिरोड्यांक वळखतात. जंय थंय लोक सुभाष शिरोडकराक वळखता. सुभाष शिरोडकर ही व्यक्ती बरी निवळ, तेजे कांयच डाग नाशिल्ली, सगळे वटेन सर्वांगीण विकास करपी, सगळ्या बायलांक आपल्या भावा भयणी भशेन वागोवपी असली व्यक्ती म्हणल्यारूच सुभाष शिरोडकर. तुम्ही पळयलां हो सगळो जनसमुदाय जितलो म्हणून पळय जनसमुदाय आसा ह्यो सगळ्यो बायलो आसा त्यो आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो आमच्यो प्रिवोळच्यो जावं बांदोडेच्यो जावं दुर्भाटच्यो कोवळ्या हांची एकूय बायल ना. सगळी ही शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. भाऊच्यो ह्या सगळी मोगा खातीर भाव भयण्यो हांगा जमलेले आसा आनी आमचो एक निर्धार आसा येता ते 23 तारखेक आमी फक्त म्हणल्यार आमी सुभाष शिरोडकराक मत दितली. कमळाचें बटन मारून तेका आमी बहुसंख्येन निवडून दितली आनी हे सगळे दाखोवपा खातीर आयज ह्यो सगळ्यो भयण्यो आनी भाव आमचे बरोबर आसा. सगळे पंचवाडी मापा दिगाशे वयले सगळे जे रहवासी आसा ते सगळे आमचे बरोबर आसा आनी तेणी दाखोवन दिलां की 23 तारखेक आमचो विजय हो निश्चित आसा. आमकां फक्त आसा की खूब मतां आमकां जाय. सुभाष शिरोडकर जिखून येतलो तितून कांयच दुबाव ना कारण ही सगळी जनसमुदाय आहा ती पळोवन आयजच तेजो विजय जाला. पण इतलेंच की आमकां लीड जाय कारण भायलो मनीस येवन हांगा मतां रावलेलो आमकां नाका. जे मनशाक मत ना हांगा आतांच पयलें आमच्या एक भयणीन म्हणलां की ताका मत ना म्हणून, जे मनशाक हांगा मत ना त्या मनशाक तुमी बायलो मत दितली काय ना? तुमी भाऊ निवडून हाडटली काय ना? पळयात हो भायलो मनशा तुमी धांवडोन घालतली काय ना? पळयात असलो हो तुमी पळय आतां शिरोडकरां निवडून हाडप हो आमचो एकूय निश्चय आसा. जर तर आमी शिरोडकरां निवडून हाडिना जाल्यार आमकां शिरोडकरां असली लजे सारके कोण ना. तुम्ही शिरोडकर लज करून घेतले? तुम्ही सगळी भाऊ फाटल्यान आसतली? सगळ्यांक देव बर करूं. आमच्या सराक आमी ह्या मतदारसंघात निवडून हाडपा लागून ह्या लोकांनी खूबशे कश्ट घेतले कडेन आसा. त्यांचे हे कश्ट तेणी सफल करून दाखोवचे आनी आमच्या सराक विजयी करचो. खूब मतांनी ताका निवडून हाडचो. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी तुम्ही क्रिएट करता? सी
सगळे गोंयभर आनी सगळे देशभर भुरगे भरपूर शिकपा लागिल्ले आसात. सादारणशे 20-30 वर्सां पयलीं भुरगे चड शिक्षण घेनाशिल्ले. आतां हर एक भुरगो जो आसा पळय विशेश करून गोंयांत शिक्षण घेता आनी शिक्षण घेतले नंतर त्या भुरग्याक नोकरेची गरज आसता. आमी पळयलें जर जाय जाल्यार हर एक घरांत शिकिल्ले भुरगे आसा, BA जाल्लो आसा, BCom जाल्ले, चडशे BCom जाल्ले आसा. आनी ह्या भुरग्यांची अपेक्षा आसा की आमकां नोकरी मेळची अशी. हे भुरगे तशे नोकरी करतात, काम करतात, पूण हे काम जे आसा पळय न्ही हे तांचे कमी हेजें आसता. सादारणशे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 असो पगार. त्यामुळे ह्या भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणात दुसरी नोकरी मेळपाक जाय. आनी ही नोकरी मेळपाची शाश्वती खंय आसा जर जायत तर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा हेच सरकार वर्साक 3,000, 4,000, 5,000 नोकऱ्यो तयार करूं शकता. आनी तातूंत आजचे जे नवीन मुख्यमंत्री आमचे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सामके तरणाटे आसा 40 वर्सांचे आनी तांकां युथा संबंधीची भयंकर कळकळ आसा. युथा संबंधीची तांची काही प्लॅनिंग आसा. जे प्लॅनिंग घेवन मुखार ते काही वर्सां काम करतले. कळ्ळें ना. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की बेकारी हो जो विशय जो आसा पळय न्ही तो विशय बरे पद्दतीन तांचे कडेन हाताळ्ळो वतलो. म्हजे संबंधी म्हजें काही प्लॅनिंग आसा. उदाहरणार्थ आज म्हजे कडेन जवळ जवळ 250 आनी 70 320 भुरगे काम करतात. हे सरकारी हातूंनी गांवांतल्या गांवांतच ते नोकरी करतात. 320 सुमार भुरगे आसात. तर हे पद्दतीन आनी एक 200 भुरगे हांव कामाक लागूंक शकतलो काय म्हणून काय ही तयारी करची पडटली. तर म्हाका ते कॉन्फिडन्स आसा, विश्वास आसा की हांव ते करूं शकतलो अशें म्हणून. कळ्ळें की ना. पयले तुमच्या महिला खुबशे आहात. हय. सो कितें प्लॅन आसतलो तुमचे? सी महिला ज्यो भोंवतात एक म्हटल्यार लक्षांत घेयात घरांतली आवय आसा पळय न्ही ही जर जागृत आसली, आतां भोंवप म्हटल्यार जागृती असो प्रश्न न्ही, पूण ही जर जागृत आसली तिका जाणीव आसली तिका म्हायती आसली जर जायत ती खूब मोठ्या प्रमाणात आपल्या कुटुंबात बदल करूं शकता. कळ्ळें की ना. आनी त्या अनुसार ह्यो महिला ज्यो आसात, ज्यो महिला आज आमचे भितर सहभागी जाल्ले आसात तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 10 वर्सांक एक नवीन व्यासपीठ मेळिल्लें आसा. कळ्ळें की ना. आनी त्यामुळे ह्यो बायल मनश्यो ज्यो आसात पळय न्ही त्या आमच्या ग्रुपाच्या एक्टिविटी कडेन एटॅच आसात. आतां फाटले सादारणशे 8 ते 10 वर्सां जालीं आर्थीक सपोर्ट नासतना सुद्दां सरकाराचो विशेश हे नासतना सुद्दां हे बायल मनशांनी हे ग्रुप सगळे सांबाळिल्ले आसात. आतां जेन्ना भारतीय जनता पक्षा सरकार जेन्ना ह्या ग्रुपा कडेन वेगळे नजरेन पळयता, ह्या ग्रुपाक फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाक पळयता, सादारणशे एक ग्रुपाक सादारणशे म्हजे दिसपानी 20 ते 30 हजार मेळटले. त्या शिवाय भाग भांडवल मेळटलें. खंयचीय महिला जर वेवसाय करपाक तयार आसत जाय तर तिका 8% जुरान तिका पयशे मेळूं शकतले. आनी मेळूं शकता म्हणजे शक्यता आसा, चालू आसा, ही स्कीम चालू आसा. त्या अनुसार ह्या गोष्टींचो फायदो आमच्या महिलांक मेळटलो आनी तांचें सबलीकरण जें आसा पळय न्ही हें मोठ्या प्रमाणात जावंक शकतलें. हांव बेजिकली अशें मानता घरांतली आवय जी आसा पळय न्ही ती जर बरी स्ट्रॉंग आसली जर जायत जाल्यार भुरगीं बाळ जी आसा पळय न्ही ही बरी स्ट्रॉंग जावपाक शकता. आमकां दिसता की आमचे भारतीय जनता पार्टीचो आमचो भाऊ सुभाष शिरोडकर 16 तरी हजारा वयर निवडून येतलो. कित्याक आयज आमी भोंवता आतां पळय फाटल्या दिसांनी आमकां भोंवता आतां इतलो आमकां जोश मेळ्ळा आनी इतली आमकां उमेद जाल्या की लोक प्रत्येक घरांतूं लोक आतां एक मिटींग आहा म्हळ्यार जावं भाऊ भोंवता म्हळ्यार सामकी घरांतूं 1-2 जाण भायर सरोन येता पळय. तुमकां चयल्यार दिसतलें हे आमी फोटी मारपाची आनी हें सांगपाक कांय गरज ना. सगळीं लोकां दिश्टी पडटा की भाऊ बरोबर कितले लोक आहा तो. फक्त एक मिटींग आहा म्हूण सांगल्यार पुरो लोक घरांतूं रांदपा बिनपा सोडून भाऊ बरोबर भोंवपा येताय. आनी आमकां हो सीट BJP पार्टी आमकां निवडून हाडपाकूच जाय आनी चड मतांनी आमकां निवडून हाडपाक जाय. ह्या सिटा पासत आमचे सगळीं आनी जे आमचे आमदार म्हूण मिनिस्टर म्हूण जावं बाकीचे कार्य इतलो जोर लायला हे सीट निवडून हाडपा लागून आनी आमी हाडटलेच हो निवडून. हितून कांयच दुबाव ना. आमी तुमकां सांगता की हो आमकां गेले ते पाटी आमची भाऊ 5,500 हो 7,000 लिडी पावतली. कित्याक आतां पयलीं पळय थोडे शिवा हाडल्यान कोणा हाडल्यान भोंवताले न्ही ते लोक आज लोकांक कळ्ळें शिव म्हणटा कितें तेंगेलें कितें हें तें की मोडकय कोणा वचपा नाका. हे लोकांक खंय गेल्या भाऊगे सद्दां उदकी आहा हेंकां वचोन शिरवाड्या जावं आमचे कार्यकर्ते आहाय ते आख्खे पंचवाडी जावं सगळीं गांवांनी आमगे कार्यकर्ते तशी तेंगे कार्यकर्ते नाय. आनी तेंकां वचोन हिंगा आमच्या मोडकय बिडकय वचपाचें लोकांक पाशेंस ना.
म्हणून ह्या लोकांनी ठरयलां की आमी जात तितली आमची भाऊचे बरोबर रावतले आनी आमची हें कमळाकूय मत मारून आमची भाऊ निवडून हाडटले अशी एक आमची लोकांनी सामको संघर्श केला आनी तें जातलेंच. हांव एक मंडळ सुरज नायक एक मॅसेज दिवपाक सोदतां ते सुदीन ढवळीकराक. तो आतां पळय तो रातचे 11 नंतर एका दोना भोंवता. हेजे पयलीं तो 18 वर्सां आतां मिनिस्टर आशिल्लो ताणें मडकय सुद्दां खंय तो भोंवनासतालो. आनी आतां ताका कित्याक पाळी येयली की हेजो अर्थ ताका कळना की तेजी पांया कडली जमीन आसा ती गेल्या सरकोवपाक लागले म्हणून. तूं कितलेय आमचे बीजेपीचे आनी आमचे भाऊचे कट्टर कार्यकर्त्या फुडें येयलो पूण आमचे कार्यकर्ते आसा ते केन्नाच भे म्हणपाना. कित्याक आमी भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हे शिरोड्या फुल्ल म्हणून तुमकां सगळें आख्खी गोंयभर खबर आसा. इतलीच मेसेज तुका दिवपाची अशी म्हाका की तूं जें पळय कितें काम आसा आपूण बरें कितें करता तें सांग म्हूण. आमची लोकां येवन आमचे कार्यकर्ता येवन हांगा त्रासां घालपाक तूं करनाका. ही मेसेज म्हागेली तुजे कडेन आसा आनी ती तुमचे कडेन पावतली. सर तुम्ही मायनिंग वाठारांतले, तुम्ही मायनिंग पयला आनी आतां मायनिंग बंद आसा, सो हो इश्यू बीजेपी गव्हर्मेंट कसो रिजॉल्व करूं शकता? मायनिंगचो जो विशय आसा जो फाटल्या 2-3 वर्सां पासून सादारण म्हाका दिसता 2013तल्यान इश्यू जाल्लो आसा. हो इश्यू सॉल्व करपाक जाले जर जायत ती फक्त भारतीय जनता पक्षच आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार दिल्लीक जें आसा तेंच करूं शकतलें आनी हो जातलो हाजे संबंदी म्हाका विश्वास आसा. हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें म्हणून कळ्ळें की ना. कारण कितें जाला मायनिंगचो इश्यू जो आयलो तातूंत भितर काही राजकीय लोक हांणी वेगवेगळे निर्णय घेतले जालेंच पूण ताज्याय पेक्षा चड जर मायनिंगचो इश्यू हो कॉम्प्लिकेटेड केलो जर जायत ते एनजीओज आनी कोर्टांतल्यान हो विशय मुखार वचत रावलो आनी त्यामुळे लक्ष आमी सहज जाणात न्ही खंयचोय विशय कोर्टान गेलो जर जाय ताजो निकाल सहसा लागत ना, बेगीन लागना लागता पूण टायम वता आनी त्यामुळे हो जो विशय आसा पळय न्ही तो म्हणजे हिसपान भारतीय जनता पक्ष सरकार जें दिल्ली येतलें पळय न्ही तें सरकार तो मेकळो करूं शकतलें. म्हणजे आयज तुमच्या वांगडा एमजीपी तुमच्या अगेन्स्ट आसा, जी पयलीं सरकारान आशिल्ली ती आयज तुमच्या अगेन्स्ट रावल्या. कितलो फॅक्टर तुमकां तो इम्पॅक्ट करतलो? एमजीचो कॅन्डिडेट हाजे पयलीं बी शिरोड रावतालो. ताका 1000, 1500, 2000 इतली पर्यंत मतां पडटालीं. फक्त फाटल्या वेळार जेन्ना अभय प्रभू म्हणून कॅन्डिडेट रावलो तो ह्या निरंकाल गांवच आशिल्लो, बेतोडे गांवचो आशिल्लो आनी त्यामुळे ताका सादारणशी 5000 मतां पडिल्लीं. आतां सुदीन ढवळीकर जो दीपक ढवळीकर जो आयिल्लो आसा तो दुसरे गांवांतल्यान परगांवी आयिल्लो आसा. त्यामुळे ताका विशेश गर्दी जरी थोडीशी आतां दिसली ताजे फाटल्यान ही म्हाका दिसता थोडीशें वेव्हारीक हें आसा. त्यामुळे जेन्ना 23 तारखेर मतदान जातलें तेन्ना दिपकाक कळटलें आपूण खंयचे खंय ना म्हणून. काँग्रेस कितलो इम्पॅक्ट करतलो तुमकां? काँग्रेस एक वेळार सादारणशें कारण कितें आसा लक्षांत घेयात ह्या मतदारसंघात 11,000 काँग्रेसी मतदान आशिल्लें. तातूंतले कमीत कमी 2 ते 3,000 मतदान हे काँग्रेसीक रावतले, जुने मतदान रावतले, भावनेन काँग्रेसी खातीर रावतले, हाताशे शिक्को मारपी अशें म्हणून. तर हें मतदान काँग्रेसी जातलें. त्या शिवाय महादेव नायक जो आसा पळय ताजे काही दोस्त बीजेपीत आसात ज्यांची ताणें सादारणशी 10 वर्सां काम केली. मग तेय लोक जे आसा पळय न्ही ताका फाल्यां हें करचे ना, कितें करचे नात, वाऱ्यार उडोवचे नात. तेय लोक थोडेशे ताका मदत करूं शकतात. सो हांव जें धरता पळय न्ही की काँग्रेस ही दुसरे नंबराचेर येवंक शकता आनी नॉट एमजीपी सादारणशी ताजे नंतर मागीर सादारणशी 200-400 मतांनी ताजे सकल आसूं शकता. फायट कोणा मदीं आसा? एमजीपी, बीजेपी, काँग्रेस? फायट ह्या मतदारसंघात ना. ही सादारणशी एक तर्फीच चाल आसा अशें म्हटल्यार कोता येता, प्रवास आसा म्हटल्यार कोता येता. कारण हांगसर 45 बुथांचेर आमकां मेजॉरिटी मेळटली आनी मेजॉरिटी मेळटली न भुतो न भविष्यती म्हणटा तशें अशे प्रकारची मेजॉरिटी आमकां बऱ्याच बुथांचेर मेळटली. तुम्ही जेन्ना ही मेजॉरिटी सांगतात तेन्ना तुमच्या मुखार मायनॉरिटीज वोटर्स आसतले तुमच्या वांगडा? ऑफकोर्स हांवें जें उदक म्हटलें पळय न्ही की 11,000 जे म्हाका वोटींग जालें, 11,500 वोटींग जालें तातूंत भितर तेन्ना सगळे मायनॉरिटी आशिल्ले. मायनॉरिटी थोडेशे किंचित थोडे विरोध आशिल्ले. ते विरोध म्हणजे विरोध अशे मायनॉरिटी थोडे आसतात जशे जनरला भितर बी आसता विरोध म्हळ्यार विरोध. सो मायनॉरिटी लोक जे आसात जे सादारणशे 1000, 1500 किंवा 2000 काँग्रेसीकच मत मारपी ते तुका काँग्रेसी वतले. तर ताजो इम्पॅक्ट म्हाका व्हडलो जावचें ना. ते एमजीपी वाटेन वचूं शकना? एमजी वाटचे वचचे नात. आयले जाल्यार बीजेपी घेतलो. एमजी कित्याक वतले ते? तांणी इतले वर्सां केन्ना एमजी मारलीच नात. ते मारताले काँग्रेसीच सेंटिमेंटली. सो ते आतां तुका एमजी वचपाक प्रस्नच येना. सर लास्ट प्रश्न, कितली लीड दिसता तुमकां? म्हजे हिसपान फाटल्या वेळार म्हाका 5,000
200 मतांची लीड आशिल्ली. ह्या वेळार ती 7 ते 8,000 किंवा 9,000 सुद्धा जावं शकता, पूण 7च्या उंच आसतली लीड आसतली. थँक्यू सो मच सर, आणि बेस्ट ऑफ लक तुम्ही आमकां टायम दिल्या बद्दल. थँक्यू सो मच.